गोंयकारांनो, गोंयकाराचो आवाज ह्या प्रोग्रामात तुमकां माय भोगाचो येवकार. आज आमचे बरोबर आसा रामा काणकोणकर, सोशल एक्टिविस्ट, आणि तारा केरकर, सोशल एक्टिविस्ट. वेलकम रमेश भाऊ, तारा केरकर भाई. असेंब्ली चालू आसा आयचो दीस तिसरो, बरोबर. सो अजूनपासून म्हाका दिसता ऑपोजिशनांनी जे फिश फार्मिंग जे इश्यू घेवन धरला, कितली बरी गजाल आणि कितली वायट गजाल तुमचे कडेन जाणून. पहिली गजाल एक आसा की नुस्त्याचो प्रॉब्लेम जो आसा फॅमिलीन म्हणून जे द्रव्य मेळ्ळेले आसा नुस्त्याक, हो सिरियस इश्यू आहा. खरें म्हणजे सभापतीन पयले दिसा सुद्धा तांकां ओके चला हो गोवा जनतेचो प्रश्न आसा, जनतेचो जेन्ना प्रश्न आसा सगळे कुशीक धरून ते म्हणून जाताले तेंच्यांनी कितें कितें केलां, म्हणजे सीएमान तेजेर कितें केलें, सील केल्यो गाडयो, नुस्तें सील केलें, ड्रायव्हराक अरेस्ट केलो, कितें केलें, फ्रूट अँड ड्रग्सा कडसून म्हायती घेतली. हे जर लोकांक सगळ्यांक सांगलेले, हे काँग्रेसवाले जे बोवाळ घालतात ते एखादर जावंक ना जावचे असलेले, जावंक शकनासलेले. पहिलेच फावटी जर कितें आसा ना तांकां बोवाळ मारुनी म्हणजे लोकांक आमी सांगतले ते बोवाळ मारता म्हणून आमी असेंब्ली अशी भायर दवरली, हे क्वेश्चन आमचे भायर पडले, हे क्वेश्चन ते बोवाळ मारता म्हणजे हे चावंक सोदतात, ते आड्डिल्या भशेन करतात, असल्यो खंयच्यो गजाली जाल्या. आनी ताका लागून जो इश्यू व्यवस्थीत पब्लिकांक जो जाय तो व्यवस्थीत मेळना. रामाबाब आसा आमचो, आणि त्यांचे CRZ व्हडलो प्रॉब्लेम चालू आसा. खंय तरी तुम्ही सुद्धा हांकां सगळ्या आमदारांक चॅलेंज केला की बाबा ती नोटिफाय करपा खातीर. ते खंय तरी इश्यू दामले गेले वयता अशें दिसता एका सिजनाक. मनसून बेसिकली सांगपाचें म्हणल्यार आज असेंब्लीन एक नाटकाचो शो चल्लो आसा, आणि द रिजन बिहायंड इज फॉर्मेलिन. जशें म्हणलें ताराबाईन की फॉर्मेलिन जे घातला हे इश्यू हो, आणि वो serious issue asa. We understand about it. But apart from formalin, there are n number of issues need to be discussed. आम्ही एकूच इश्यू घेऊन थंयच हट्टीपणा कशें रावतले आणि मागीर असेंब्ली काबार जातली आणि त्याच्या नंतर परत मागीर आम्ही तेच चालू आसतले आमचे. सो व्हॉट आय फील सो दॅट फॉर्मेलिन घेतलो इश्यू बरें आसा, डिस्कशन केले तांचं बरें आसा, पूण हे फॉर्मेलिन सोडून आनी दुसरें डिस्कशन करपाक जाय. CRZ आसा, कोलाचो इश्यू आसा, PDA इश्यू आसा, रिजनल प्लॅन इश्यू आसा, रोड इश्यू आसा, वॉटर इश्यू आसा. आज हे सगळे इश्यू लिपोवपाक लागून फक्त फॉर्मेलिन करून भोंवता, हे क्वेश्चन मार्क आसा. म्हणजे चावपाचे दात तेंचे वेगळे आणि दाखोवपाचे दात तेंचे वेगळे. म्हणजे दोघांक एकूच प्रश्न करता की हे खंय तरी दोघांची मिलीभगत तेच सांगले न्ही, चावपाचे दात वेगळे आणि दाखोवपाचे दात वेगळे, म्हणजे दोघांचे अशें आसा कशें दिसता. द रियल फॅक्ट इज असेंब्ली इज टू लेजिस्लेट अँड issues need to be fight out on the ground. म्हणल्यार जेन्ना फॉर्मेलिचो इश्यू जालो, आज कितले आमदार आसा, हांव डायरेक्ट काँग्रेसीकूय सांगूंक सोदता आनी BJP आनी दुसरे सुद्धा आमदार जेंकां गोंयचे बद्दल पडलेले आसा, जाल्यार एक आमदार प्रत्येक वेळार आपल्या इलेक्शनाच्या टायमार 50-60 लोक घेवन भोंवता. 60 लोक तर घेवन भोंवता. फॉर्मेलिन इश्यूक लागून हेच 60 लोकांक घेवन यो प्रोटेस्ट करा आनी ज्यो गाडयो गोंयान येयल्ल्यो आहा तांकां भितर नुस्तेदारांनी डिस्पोज करपाक लाया. फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग. पेपरांचेर मिडियांचेर उलयले म्हणून एवरीथिंग डू नॉट गेट सॉल्व. यू हॅव टू एक्ट लायक अ ओपोजिशन. वचप. हांव म्हणटा की आमदारांनी सगळ्यांनी त्या आमदाराच्या फिशरीज आमदाराच्या घरा कडेन वचपाचें आनी ताका विचारपाचें बाबा हें कितें चल्लां. हेल्थ मिनिस्टराकडे वचपाचें आनी ताका सांगपाचें हें कितें चल्लां, तुमी आमच्या लायफाच्या वांगडा खेळटा. FDIन रेट मारली, सकाळी दाखयता पॉझिटिव्ह, येस, सांज करून दाखयता नेगेटिव्ह. हेचेर कितें म्हणलें ती पळय आमची डायरेक्टर पळय आसा देसाई, तिने कितें सांगलें, नुस्त्याक ऑलरेडी म्हणटा ती आसा म्हणटा ते 2% का 3% ती म्हणटा आसा. अरे नुस्त्याक 2% 3% ती आसा म्हणून सांगता, हेज्या पयलीं ते कित्याक लोकांक कळूना. 2% 3% कितें पर्संट 10% आसा जाल्यार कित्याक कळूना. तुम्ही गाडी धरली, तुम्ही सकाळची 3 धरली हाडली, तुम्ही रेड मारलो सकाळी 3, तुम्ही पुलिसाक आपयले, तुम्ही गाडी धरलेले ते सील केले, तेतून तुमकां एकदां मेळ्ळे, तुम्ही फर्स्ट तुमचो रिकॉर्ड आसा येस तेतून आसा म्हणून, तुम्ही ते तितल्यो गाडी सील केले ना करूं, ते ड्रायव्हरांक तुम्ही अरेस्ट केलो ना करूं, आणि मागीर तुम्ही रोखडेच विजय सरदेसायच्या घराकडे वयतकूच तो इब्राहिम म्हणटा तो कोण त्याच्या घराकडे वयतकूच सगळे चेंज आणि दबावा खाली कशें दिसता आमकां
की कित्याक लागून अशें म्हणजे आता ब्युरोक्रेट सुद्धा दबाव खाली सी बेसिकली हांव तुमकां सांगता जे कोणी मनीस म्हणटा की फॉर्मेलिन मायन्यूट क्वॉन्टिटीन आसूंक शकता ती मायन्यूट क्वॉन्टिटी हांव एक काम करता की तू एक काम कर 3 महिने कंटिन्युअसली तितलो ml कितलो जो फॉर्मेलिन परमिसिबल आसा न्हू तितलो तू पयलीं पिवन दाखय म्हाका लॉजिकली इफ यू आर सेइंग दॅट इट इज अ परमिसिबल लिमिट तर म्हणटा जाल्यार तुवें पयलीं पिवन दाखोवपाक जाय आमकां सगळ्या बाबतीत लोकांना दिस इज टोटली अबाउट आज सगळे फूड अँड ड्रग्स सुद्धा त्यांच्यानी सगळं डिपार्टमेंट ब्युरोक्रेसी त्यांनी आपल्या अंडर दवरली आसा शी हॅव परफॉर्म हर ड्युटी ताणें आपली ड्युटी घेतली ताणें आयडेंटिफाय केले तांकां टेस्ट मेळ्ळे ओके आनी टेस्ट मेळ्ळ्या उपरांत तांच्यांनी प्रोसेस जे करपाक जाय केले आता दबाव केल्या उपरांत हे चेंजीस जाले पळय तेंच्यांनी म्हज्या मते तेंच्यांनी काय करूं ना हांव कितें म्हणून सोदता पळय जेन्ना तुमकां मेळ्ळें सकाळी 3 तुम्ही गाडी हाडलेल्यो तुमकां कळ्ळें तुम्ही सगळे चेक केले तुम्ही तेन्ना फातोर्डा पुलीस स्टेशन मडगांव पुलीस स्टेशनान तांकां आफोवन पुलीस डिपार्टमेंटाच्या लोकांक आफोवन हे गाडयो सील करा आनी हेंचेर FIR करा कित्याक जालें ना आता पळय 17 ट्रक आयिल्ले म्हणून सांगले तेंच्यांनी आता हे 17 ट्रक जेन्ना आयले तुमकां थंयसर चेकिंग करपाक आसलेली ऑथॉरिटी आता 17 ट्रकांनी तर फॉर्मेलिन सापडलेले ते नुसते थंयसरूच डिस्पोज जावपाक जाय ते परत तुम्ही धाडटा परत आनी 15 दिसांनी तेच नुसते परत आमकां येतले म्हणून कोण अश्युरन्स दिता ही जे मनसूद सेशन चालू आसा सगळो वेस्ट म्हणपाचे तुमचे नाश्त्यावर झाले तशे आतांय बी तेच करतले धरले रे चावले रे धरले रे चावले रे कित्याक तुम्ही जे बायलां खातीर झगडटा आनी रामा काणकोणकर जे CRZ खातीर झगडटा ही नोटिफाय करपाक सांगला असेंब्ली चॅलेंज दिला ते खंय तरी आमी हंगर स्ट्रायक केलेलो म्हणजे तुमकां खबरूच आसतलें आनी त्या हंगर स्ट्रायकाक खुबशे पॉलिटिशियन्स आयिल्ले आनी आमकां अश्युरन्स दिले की आमी तुमच्या लागून वावरता तूं कशे भाशेन आमी हेल्प करपाक जाय इश्यू फॉर करपाक आमी एकूच सिंपल सांगलें यू हॅव टू फायट इन द असेंब्ली एंड ऑन द ग्राउंड आज PDA इश्यू आसा वो थंयसर झगडपाक जाय कोलाचो इश्यू आसा ते झगडपाक जाय आज सगळे प्रत्येक इश्यू दीज आर द मेजर इश्यूज राईट नाव इफ वी रियली गो टू सी CRZ जो ड्राफ्ट केल्लो आसा पळय इट इज अ प्री प्लॅन्ड डिस्ट्रक्शन प्री प्लॅन्ड डेथ ऑफ गोवा हाचेर कांयच दुबाव ना कित्याक हे म्हणटा की हॉटेलांक फायदो जातलो हॉटेलांक नुस्तेकारांक फायदो जातलो म्हाका एक सिंपल एक गोष्ट उलोवपाक सोदता हांव 2 वर्सां पयलीं 2015 2000 घरां डेमोलिश केल्ली वास्कोची कारण आशिल्लें की त्यांच्या लायफाक थ्रेट आसा म्हणून आनी ते दर्या लागीं रावताले म्हणून आयज तुम्ही 200 मिटराचेर 50 मिटर केला हॉटेल बांदतात आणि 50 मिटराचेर सगळे फुल लाईफलाईन जी बीच बेल्ट एरिया आसा ती काबार जातली 25% ऑफ गोवन्स लिव्ह एट दॅट बीच बेल्ट एरिया आणि आज ते बारीक लोक ST कम्युनिटी लोक बाकीचे खारवी समाज हे तुमकां दिगेर रावतात थंयसर आनी दे वेर व्हेरी मच एडवान्स आमचे एन्सेस्टर तुम्ही म्हणाला की हे जे शिकलेले डिग्री घेऊन तांकां कांय खबर ना ते एन्सेस्टरांनी जे राखून दवरले आसा तांच्यानी तांकां खबर आसली की सँड्यूस म्हणल्यार कितें सँड्यूसाचेर माड आसप म्हणल्यार कितें आज जर तूं CRZ तूं ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अप्लाय करता जाल्यार फाल्यां सकाळी सगळे जितले माड हांव तुका सांगता 70 to 80% ऑफ द कोकोनट वी आर गेटिंग फ्रॉम द बीच बेल्ट एकदा तुवें परमिशन दिलें ते माड आहा पळय ते परत ते ग्रास जातले ग्रासूस आनी परत मागीर कापून उडयतले म्हाका एक सांगता असेंब्लीन बसतात एकदा म्हणटात गवत म्हणटात मागीर रोखडेच माड म्हणटात लज दिसूंक जाय हांकां तुमकां खरें सांगता की लजे सारखे उतरां पळय आसा न्ही ते उलयतात पळय न्हू तांकां दिसता की लोक तांकां बरें म्हणटले म्हणून पण तुमकां अक्षरशः सांगता तेंच्या तोंडांनी शेण घालपा सारखें माड ज्या माडाचो कितें व्हॅल्यू आसा हे खबर आसतना ताका गवत करता गवताचे रोखडे मार करता चल्ला कितें तुमचें म्हणजे लोकांच्या जिवनाशी तुमी अशें खेळटा की हे खेळणे आता खेळटले फाल्यां काय ना परवा कितें काय ना आता नवीन एक गोष्ट मंगेशी टेम्पल आणि घोळून येयली की कितें चेडवा मॉलेस्टेशन केल्लें म्हणून तेच सांगता न्ही बायलांचे लॉ अँड ऑर्डर खंय पावले तुमी लॉ अँड ऑर्डर झिरो म्हज्या कोता जाल्यार ती येवंक जाय आशिल्ली तेंच्यांनी ह्या असेंब्ली सेशनाक ऑफकोर्स असल्यो गजाली आमच्या लोक पळय टुरिस्ट येता हेच्या पयलीं हांवें नरेंद्र मोदीक सुद्दां लेटर बरयलें की तूं जो बायलांक लागून आनी भुरग्यांक लागून जो कायदो तूं करतलो तो बरें कर कित्याक की तुजो आमचो जो कायदो आसा तो कितले तरी पयलीं हे केलो आनी तो व्यवस्थीत बायलांक व्यवस्थीत तेजें हेंच ना
376 म्हणजे रेप जर जाता, मॉलेस्टेशन जाता, ह्यो सगळ्यो गजाली दादले सहज हे करता आणि ताका काय ना बेलेबल ऑफेन्स जाल्यार 376 तरी भितर पडटा तो नॉन बेलेबल ऑफेन्स. असल्या सगळ्या गजाली स्ट्रॉंग जावपाक जाय. पण काय ना, कायदो सगळो मोडून गेला. काँग्रेस खंय एक करता आता साधारण आता जे एकूच टॉपिक घेऊन बसला असले टॉपिक तेंच्यांनी आता असेंब्लीन रेज करून बरोबर. येतो व्हडले भायले भुरगे हे देवळान येयले, एका हे कशें जालें, हे तुमचे म्हणजे तुमचो कायदो खंय तरी हे जाल्लो आसा, तुम्ही ते बरोबर पळयना, बायलांचेर अत्याचार जाता, बायलांक रस्त्यार उडयले जाता, डोमेस्टीक व्हायलन्स म्हणजे आनी कितें कितें ही गजाली उलोवपाक ना, ते उलोवचे ना. आज तुका सांगता हांव, आमच्या गोंयान उदकाचो सामको उदक असताना, पावस आमच्या गोंयान इतलो पडटा असताना आज अजूनही बायलां कळशी घेवन मोर्चा, पयर सुद्धा असलेली मोर्चा घेवन बायलां वता. उदकाचो प्रश्न ना, लायट पळयलेल्या तूं 2-2 मिनटांनी तुजी वत जाता, सडनली काय तेजो व्हडलो स्कॅम जाता, उदकाचोय स्कॅम जाता आसतलो. तिसरी गजाल आसा रोड. पळयला तुवें रोड? हांगा हांव दिल्ली केन्ना केन्ना वयता, थंय मेट्रोची लायन घालताली. तुमकां सांगता कॉन्ट्रॅक्टरान थंय इतले सुंदर काम करून दिला, कोणाकूच खंयच त्रास जावना. इतल्या गर्देच्या हेतून सुद्धा मेट्रोचे हे काम करताना कोणाकूच त्रास जाले ना. आणि हांगा इतलो आमचो जागो आसा, इतलो सगळे हे आसा, तरी आसतना आमकां त्रास. ते खड्डे पळयला तूं, मोटरसायकल जर वता, उदक जर आसा ते खड्डोच कळना. आणि सुखे असताना जर ताका पळय, आवय जीव काळी जातीन येता. जे लोक रोडाचे व्यवस्थित करूंक शकना ते पूल आनी कितें करतले? सांगपाचें म्हणल्यार देर इज नो अकाउंटेबिलिटी. द रियल फॅक्ट इज, यू टेल मी वन थिंग, की आज समज एक रोड कन्स्ट्रक्ट केलो, ताका टाइम ड्युरेशन तेजे गॅरंटी कितल्या टायमाची असता, आणि जर तर तो रोड तर स्पॉइल जालो जाल्यार ते परतो करून दिवपाचें काम कोणाचें हे कोणाक ना. आज जितले फास्ट रोड जातले, जितले फावटी रोड जातले, तितलो फायदो मेळटलो. नो मॅटर विच एवर गव्हर्नमेंट. ढवळेकर ओनली थिंग, बाबा तुम्ही खंय आसूं माझे PWD कित्याक सांगपा, इट इज इक्वलंट लायक 3000 crores ताका मेळटा बजेट. 3000 crores इंटू 10% आपले धर तूं 300 crores आपल्या बसलेले कडेन घालून येवपाक जाय. इट इज अ बिझनेस कॅल्क्युलेशन रायट नाव. ढवळेकरांचे सामके बिझनेस आता गोंयचे आमदार सगळेच म्हणले उपकारतात की सगळे बिझनेस करपाक रेडी जाले. ऑफकोर्स बिझनेस इन देअर पोर्टफोलियो. एक्झॅक्टली. इन्व्हेस्टमेंट इज फ्यू. इन्व्हेस्टमेंट कसो आसा, इलेक्शना टायमार तांच्यांनी 22 कोटी म्हणले, 40 कोटी. आमचे थंयसर अराउंड 25 crores अशें स्पेंड जाला थंयसर. 25 crores म्हणजे डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर एक इन्व्हेस्टमेंट. दॅट इज लायक 25 लाख घातले आणि मागीर 500 लाख 25 कोटी घातले, 500 कोटी काढले. सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग्स विच इज गोइंग ऑन. पॉलिटिक्स हॅज बिकम लायक अ बिझनेस. हेतून तुका हांव सांगता, पॉलिटिक्साचे कितें आसा न्ही, बिझनेस आसा मान्य करता, पण न्हू आमी लोकांनी चिंतूंकूय बी जाय. म्हाका जर कोण दिता 500 रुपया दिता जावं 5000 दिता, हांवें तेकाच मत घालूंक जाय म्हणून खंय बरयल्या. पण लोक कितें म्हणटा, तेजे कडसून पयशे घेवप, हे लोकांक लोक सुद्धा चेंज जायना. लोकांचे सुद्धा दुःख दिसता की लोक हे अशा रितीने कशा भशेन हे करता का म्हणून. प्रत्येक हेतून वयता तुमकां इलेक्शना वेळार तूं जर सोरो दिना, तुजे कडेन ढुंकून सुद्धा पळयना, ते कितें दिता काय दिना, आनी पयशे दिना पळयनात. आनी कितें आसा, पार्टी आसा तेजे कडेन, हेवटेनूय खातात तेवटेनूय खातात. एक 15 जाण 20 जाण घेतात भुरगे वयतात. आमचे इतलो ग्रुप आसा, आमची 20 घरां आसा आमचे कडेन इतले. अरे पण इतले सगळे करून तुम्ही सांगा तेंचे जो एका वेळार तुमकां सांगता, म्हज्या इलेक्शना वेळार, म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शना वेळार हांवें फक्त 11,000 म्हणलेले. 11,000 म्हाका आज सुद्धा न्ही म्हाज्या वाड्या वयल्या लोकांक सांगपाक अभिमान दिसता. खरेंच त्या लोकांनी ज्या एका बायलेन काय न्हू म्हणले 20-25 लाख म्हणले, तिका मत घाली नासतना तेंच्यांनी पूर्ण मत म्हाका घालून अशें जर लोकांचे गोंयभर लोकांचे जर चिंतप जाले न्ही की ना पयशे खाल्ले सुद्धा जाल्यार तेका मत घालप ना. कित्याक तोच परत निवडून हाडपाची गरज तरी कित्याक, आनी तोच तो हाडपाचो तो कसो. आमचो कोणतरी मनीस जाय की असेंब्लीन आमचे खातीर कोणतरी उलोवप करपाक जाय. एक्झॅक्टली. अँड वॉट आय फील सो आता मातशे चेंजीस जावपाक लागला. People have got that awareness आणि one thing which need to be appreciable is youth जे आता मातशे रियलाइज जाता आणि लोक youth आमचे भायर सरपाक लागला. That is a very positive. आणि युथान इलेक्शनाक रावपाक जाय. युथान अरे इंडिपेंडंट फॉर्म भरा न्ही तुम्ही,
बरा इंडिपेंडंट फॉर्म भरपाक सोदिना ते रिझर्वेशनच जाय. थोडी बायलां अशी हिम्मतवाली आसा म्हजे सारखे आसा आनी कोण कोण आसा जे लोक फुडें सरून फॉर्म भरिना पयलीं आमी बरे जाल्यार तुका आनी कित्याक भरता. बायलांनी सुद्दां जरी मेजॉरिटी केली न्ही सगळ्या गांवांनी न्ही तुमकां पळया बायलांची मेजॉरिटी चड आसता. रामा काणकोणकर एक तुका प्रश्न विचारता की आता असेंब्लीन तुजे कडल्यान कितले 3 प्रश्न सांग तूं जे असेंब्लीन उलोवपाक जाय एक काडपाक जाय दिसता तुका. सी सांगपाचें म्हणल्यार देर आर लॉट ऑफ इश्यूज But major three issues. if I remove is first is about the regional plan. आज सगळे जे आमचे गोंय दृश्ट जावपाचें आहा ते आमचे जमनींतल्यान जातले. आज जमीनूच तर आमी काडून दिली जाल्यार आनी काय उरलेलें आसतना. फर्स्ट इज रिजनल प्लॅन. In the regional plan comes PDA and all those things are coming into regional planaचे हितून. Second more important thing आज एम्प्लॉयमेंट म्हणटा आमी एम्प्लॉयमेंटाच्या बद्दल डिस्कशन करप कसले एम्प्लॉयमेंट आमकां आमी करूंक शकता हाजे बद्दल डिस्कशन जावपाची गरज आसा. जितले आमी लोकांक भुरग्यांक बेकार दवरतले तितले ते भुरगे इलेक्शना टायमार 2000-3000 विकते वयतले आणि वायाय वयतले. आज जरी तर आमी एम्प्लॉयमेंटाचे बद्दल चिंतता तुमी एम्प्लॉयमेंट हांगासर कट डाऊन करता. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जे आमचे 80,000 फिशरमॅन जे आपल्या नुस्त्याचेर जगता ताजेर सुद्धा तुम्ही आड CRZ घालून बरोबर. सो हे एक मेजर इश्यूज डिस्कशन करपाचे सारखे भरपूर आसा. बट दीज आर द PDAचे बद्दल तर लायक रिगार्डिंग द लँड दिस हॅज बीन डिस्कस्ड. ओके नाव द मोर इम्पॉर्टंट इश्यू इज अबाउट द सेफ्टी ऑफ वुमन्स. येस आज सेफ्टी रिमूव द लिस्ट. रोड सेफ्टी हा आमकां आज रेप ड्रग्स कंटिन्यूस चालूच आसा. हेजेर सेफ्टी आसा आमकां आज लिटरली दिसाचे उजवाड्याचे मर्डर जावपाक लागला. वेर गोवा इज सेफ. इफ गोवा इज नॉट इन फॅक्ट होल ऑफ टुरिझम तू पळय इंटरनॅशनल टुरिस्ट आय हॅव सम ऑफ माय फ्रेंड्स दे आर स्कॅर्ड टू कम टू गोवा. कित्याक थंयसर ते बियाला रेप जाता हे ऑल इंटरनॅशनल बिकॉज गोवा इनफॅक्ट असो स्टेट आसा की पूर्ण वर्ल्डभर लोक वळखत ताका. मातशें कितें जालें जाल्यार सगळे वर्ल्डभर पावता थंयसर. अँड वॉट सी इट इज व्हेरी क्लियर की आमी बारीक गोष्ट अंडरस्टँड करपाक जाय. होल ऑफ इंडियेन गोंय एक असो स्टेट आसा की आमी ताका कितले बरें करपाक शकता विदाउट युजिंग रेव्हेन्यू फ्रॉम द सेंटर. खजानो आसा आमचो. आमकां इतलो खजानो आसा की आमी बारीकशी गोष्ट सांगता तुमकां. सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाची जेन्ना उलयता पळय तेन्ना हांकां मिनिस्टरांक 40 मिनिस्टरांक आमदारांक विचारता तुमकां खबर तरी आसा आमच्या जमनीर कितें उत्पन्न जाता तें आनी कितली मेडिसिनल प्लांट आसा ती आनी ती कितली मेडिसिनल प्लांटाक लागून भायल्या देशांतले दोळे आसा ते. So we need to understand there are lot of educated scientists in Goa itself. Take the knowledge from them. See how employment can be created. It is wonderful place in fact. तारा तुमकां सेम प्रश्न कितले तुमकां कितें दिसता ह्या सिजनाक जे मान्सून सिजन जे असेंब्लीन चालू आसा तेजे तुमचे 3 मेजर प्रश्न जे असेंब्लीन येवना ती येवपाची गरज आसा. म्हाका म्हणजे मेन तुम्ही आता एणे रामान सांगला त्या प्रमाणे म्हाका युथाचो प्रश्न न्ही खरेंच खटकता. जो तो लोक येतात तरणी आनी सांगता मॅडम आमकां खंय पळय न्ही अशें कामाक. कित्याक न्ही आमी बारीक बारीक 10-15 हजाराचे नोकरीक सुद्दां लागून न्ही भुरगे आमचे तळमळटात. आज कितली तरी फॅक्टरी गोंयांत खरें म्हणून जाल्यार लुइजीन फालेरो जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलेलो तेन्ना फॅक्टरीचे पळय जे बंद जाले ते आज पर्यंत फॅक्टरी बंदच आसा. आणि फॅक्टरी ज्यो आसात ते भायल्या लोकांक हाडटात आनी आमच्या भुरग्यांक भायर उडयतात. दुसरें कसं युथाचो तो प्रश्न आसा जावं चेडवां जावं चेडे दूध. मागीर दुसरें आसा आमच्या बायलांचेर जो अत्याचार जाता तेका लागून कोण करिनात. रस्ते आसात ते बी प्रॉब्लेम आसात. उदक ना लायट ना. पळय रोटी कपडा और मकान. मनशाक कितें जाय आसता बरें जेवण जाय आसता रावपाक घर जाय आसता आणि सगळे व्यवस्थित सगळे जर मेळटा जाय कोणाक काय ना. पण ह्या लोकांक आपल्या आपल्या फॅमिलीक आपले आपले घर कशें जातले आपल्या आपल्या लोकांचे म्हणजे पयसो भायर व्हरून ब्लॅक मनी कशें दवरतले हेजेरूच तेंचे आसता. शेवटचो प्रश्न विचारता तुमकां
आजचे डेटीक बीजेपी आणि काँग्रेस कसले रोल प्ले करता तुमच्या हितूंतल्यान मतान दोगांक एकूच प्रश्न हे पळय म्हज्या कोतान जाल्यार मिली बघत काय ना आम्ही लास्ट असेंब्ली बी तशीच पार पडल्या ही बी असेंब्ली तशीच पार पडटली काय बरं अरे लोकांक दाखवून दियात तुम्ही की ते लोक नुस्त्याक लागून सगळेच घेऊया आम्ही पार्टी बीजेपी घेऊया काँग्रेस घेऊया एमजीपी सगळे घेऊया सगळे एमजी म्हणून किती कमी आसा येणे सांगले तशे ढवळीकराक फक्त दिसता की कितें कोणीय येवं काँग्रेस येयलो फाल्यां गोवा फॉरवर्ड बी येतलो आनी कोणी येतलो जाल्यार हांव बाबा PWD मिनिस्टर कितें आसा तें हांव रस्त्याचेर पळयतलें असले म्हणजे काम करपाचे हे ना आतां लोकांनी चिंतूंक जाय हे पळय आसा तांकां सगळ्यांक घराची वाट दाखोवपाची कित्याक हे रोगी जाल्या सध्या हे सध्या सगळे रोगी जाले तांकां घरा कडेन धाडपाची चड गरजेचं तांकां रोग जाल्ल्या मनशाक परत निवडून हाडून फायदो कित्याक हे हॉस्पिटलांनी वचून न्हिदतात मरे आनी बाकीची कामां करप कोणी घरातलो हेड तो फॅमिलीच जर बरोबर ना जाल्यार मागीर फायदो कित्याक तांकां दवरपाचें काम रामा सेम प्रश्न तुका कितें दिसता हे 4 पार्टी जे आजचे डेटी गोंयान आसा जाल्यार तुजो रिएक्शन कितें आसतलें हेंचेर कितें दिसता गोंयकारा खातीर ते वता या सी एक म्हण आहा थंयसर की पोन्नी वायन फक्त स्टिकर चेंज करीत रावप आज तेंच चल्लेलें आसा सांगपाचें म्हणल्यार इट इज व्हेरी क्लियर देर इज नो opposition right now. Yes. Yeah. The first important thing is acting like a opposition and proving like a opposition. There is a difference. Yes. Acting like a opposition, you will prepare a script like नाटकान अशें पाठ करता पळय तशें प्रूव करतले आनी तुमी act करतले. Proving like a oppositions, we need to have guts to go directly. For example, we are giving a challenge right now. जरी तर ह्या असेंब्लीन पीडीएच्या बद्दल फायनल रिझल्ट आणि जर तर तो क्लियर कट डिनोटिफिकेशन करून आयना आणि आम्ही हंगर स्ट्रायकाक बसपाचे ना वी आर डायरेक्टली कमिंग टू विजय सरदेसाईज प्लीज दिस इज ओपोजिशन जावपा जाय हांव म्युनिसिपालिटीन आसलेले म्युनिसिपालिटीन हांव ओपोजिशन पळय हांव जेन्ना एक प्रश्न उखलता ना आलं नसलेले हेंचे तशें आसना फाटल्या वेळार आमचो मनोहर बाब परिकर मागीर दामू नायक मागीर तेंचो पार्सेकर हे तिगूच जाण अशे आसलेले ओपोजिशन लोक तुमकां सांगता सरळ असेंब्ली थंयसर वचून बसताले तो मनोहर परिकर विसरलो ना न्ही हे सगळे आसा न्ही म्हणून तुमकां सांगता कोण ओपोजिशन पळय लढटाले तांकां ओपोजिशन कार्य कशें करूंक जाय हें बरोबर खबर आसूंक जाय असेंब्ली ओपोजिशन म्हणटा तो समोरसून सुद्धा येता सुद्धा जाल्यार काळीज धक्क जावंक जाय हें जायना हेंचे हळू हाय हाय उय उय मातशें चावप मातशें दुखलेले भशेन करप आनी उगी रावप अशें जावंक जायना दामू तुमकां खरें सांगता दामोदर नायक तो मडगांवचो आमदार आशिल्लो तो ओपोजिशनाक लागून त्या वेळार पळय तो उलयतालो खरेंच बरें दिसतालें काशिनाथ जल्मी खंय अशें आज खंय आसा आमदार काशिनाथ जल्मी ओपोजिशन लिडर आसतना कसो उलयतालो म्हणजे एक लास्ट वेन कितें आसता आमचे वडील वडले राजा जावन गेले जेन्ना गांवचेर संकश्ट येता पळय तेन्ना राजा सुद्धा आपली लायफ सॅक्रिफायस करता आज जर तर गोंयाचेर संकश्ट येयल्ले आसाच पर्रीकरा कडेन 2 ऑप्शन आसा एक म्हणटा तें तुजी हेल्थ हांव सुद्धा मागता की रिकवर जावची म्हणून पण त्या हेल्थाचे प्रमाणे जर तर तुजे कडेन पॉसिबिलिटी जायना आता you need to resign and give an opportunity for a better person. Second, you need to die for yourself. आपलो पुतळ्याक लागून आपले नावाक लागून आज सिच्युएशन अशें जाल्लें आसा की सगळ्या तरेन तो म्हणटा की इट्स लायक 3 पांयांचें गव्हर्नमेंट जर तर विजय सरदेसाय इज नॉट लिसनिंग टू यू आणि जर समज ते हे सरकार चलूंक शकना फुडें फुडलो प्रेसिडेंट रूल सारको उलयलो प्रेसिडेंट रूल लावप सगळ्यांक बेहतर कोण आयकना हो आयकना तो प्रताप सिंग राणे सीएम आसलेलो कोणाक कापासता आसली उलोवपाक लागून कोण ना तशें स्टँड आसपाक जाय मनोहर पर्रीकराक ती वाव आसलेली पण सध्या ती तशी परिस्थिती ना मनोहर पर्रीकर सुद्धा एक हेडमास्टर कसो आसलेलो
पण सध्या काय ना त्याचे तो डगमगला सध्या कित्याक ते जे आसा ते तेराचेर कडकड आणि मागीर घेतल्या पळय ते दिगी घेतल्या पळय तेणें ते ताका त्रास करतलेच. दिग्यांचे गव्हर्नमेंट जाला हे, सो ताका लागून लोकांचे तांकां पडना. आयज आमचे बरोबर रामा काणकोणकर आणि ताराबाई हे दोगा जाणांनी सांगला की मॉन्सून सीझन हे त्यांचे तीन मेजर प्रश्न आसा ते मॉन्सून सिजनान घेवपाची गरज आसा. नाजाल्यार तांकां दिसता की सगळे जे सरकारा बरोबर आसा सगळे मिली भगत भाशेन चालू आसा. सो पळयत रायात गोंयकाराचो आवाज ऑनली ऑन डॉन बॉस्को चॅनल.